गोवा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जी गोय सरकारान 21 आणि 22 तारखेर जी कंडक्ट केली त्या टेस्टी संदर्भात जे मिसमॅनेजमेंट जाल्ले ताच्या विरोधान गोंयभरच्यान जो आवाज उठयल्लो गेलो आणि इवन जे कॅन्डिडेट्स अपियर जाल्ले तांच्यांनी बी त्या टेस्टी संदर्भात नाराजी व्यक्त केली। त्याची दखल गोंय सरकारान म्हणटा तशी इमिजिएटली घेतले, त्याचो कॉग्निझन्स सरकारान घेतलो। त्याबद्दल गोयचे शिक्षण मंत्री, गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांका मनपूर्वक धन्यवाद म्हणटा। आणि इवन आमचे गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्ष आमचे गुरुवर्य श्रीयुत भगीरथ शेटये सर हांच्यांनी जे कॅन्डिडेट्स अपियर जाल्ले तांकां अपील केला की तेंच्यांनी जे कितें प्रॉब्लेम्स फेस केल्ले टेस्टीक अपियर जाता आसतना गोवा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्टीक ते प्रॉब्लेम्स ते ग्रीव्हन्सेस तेंच्यांनी इन रिटर्न इन रायटिंग गोवा शालांत मंडळाकडे सुपूर्द करपाचे, सबमिट करपाचे। गोवा गव्हर्नमेंट इज पॉझिटिव्ह ऑन दिस इश्यू कित्याक एकंदर इमिजिएट जो कॉल सरकारान घेतला ह्या संदर्भात त्याच्या वयल्यान दिसता की गोंय सरकार ह्या विशयाचेर गांभीर्यान पळयता आणि खरोखरच हेका लागून गोंय सरकाराचे आणि खास करून गोंयच्या शिक्षण मंत्र्याचे मनपूर्वक धन्यवाद म्हणटा। आयज शिक्षण मळाचेर जर क्रांती जर घडयतलो जाल्यार जे शिक्षकांचे जे प्रॉब्लेम्स जे भविष्यान जे शिक्षले त्यांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा ते रिझॉल्व करच्या खातीर सरकारान प्राधान्य दिवप ही काळाची गरज आसा। आयज खंयचोच भुरगो शिक्षणापासून वंचित रावपाक जायना म्हणून चीफ मिनिस्टर स्किमींतल्यान इवन मनोहर पर्रीकर स्किमींतल्यान लॅक्स ऑफ रुपीज 30 लाख पर्यंतची हेल्प स्टुडंटांक केली वता। ही खरोखरच म्हणटात तशी तोखणाय करी सारखीच अभिनंदनाचीच गोष्ट आसा। आणि त्याच्या पलीकडे वचून जे शिक्षण क्षेत्रात जे मिसमॅनेजमेंट जाल्लेले आसा ते जाग्यार घालप हे शिक्षण मंत्र्याचे कर्तव्य आसा। ह्या टेस्टी संदर्भात एक प्रमुख विषय उपस्थित केल्लो तो म्हणजे आमचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले भुरगे म्हणजे नॉर्थाचे भुरगे यांच्या खातीर नॉर्थ गोवानच सेंटर आसपाचे, साउथ गोवाच्या भुरग्यांक साउथ गोवानच सेंटर आसपाचे। ते बी शालांत मंडळाच्या अध्यक्षान क्लियर केल्लेले आसा की भविष्यात इन फ्युचर नॉर्थाच्या भुरग्यांक नॉर्थ गोवानच सेंटर आसतले आणि साउथाच्या भुरग्यांक साउथ गोवान आसतले। लास्ट सिटीजन म्हणटात लास्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट कोणच भुरगो शिक्षणापासून वंचित रावपाक जायना म्हणून सरकार लॅक्स ऑफ रुपीज स्पेंड करता आणि त्याच्या पलीकडे हे टेस्टी अपियर जावच्या खातीर 1,500-3,000 रुपया तांकां फारीक करचे पडटा। हे खरोखरच चुकीचे आसा। ती कित्याक आहा ती नॉमिनल 500 रुपया फीज घेवपाची। आणि इवन जे भुरगे जशे अध्यक्षान सांगले शालांत मंडळाच्या की तेंच्यांनी जे प्रॉब्लेम्स तेंच्यांनी फेस केले इवन जिओग्राफी पेपराच्या संदर्भात बरेचशा भुरग्यांनी म्हाकाय बी कॉल करून सांगला इवन तेंच्यांनी मराठी ऑप्ट केल्ले एक्झाम अपियर करच्या खातीर तांकां कोंकणींतल्यान बरें म्हणून सांगले। सो हे चुकीचे जे विषय जे सेंटराचेर जे घडलेले ते तेंच्यांनी विदाउट हेजिटेशन म्हणटात तशे आपण आपले जे कितें लेखी स्वरूपातले जे ग्रीव्हन्सेस जे सबमिट करतले तातूंत तेंच्यांनी क्रिस्टल क्लियर सगळे मेन्शन करपाक जाय। बिकॉज हो सरकारान जो इमिजिएट जो गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान एड्युकेशन डिपार्टमेंटान जो कॉग्निझन्स जो घेतला तो खरोखरच पॉझिटिव्ह आसा। आणि अशा प्रकारे जर शिक्षण क्षेत्रात जर सरकार जर पॉझिटिव्हिटी जर दाखयत जाल्यार गोंय हे उज्वल क्रांती करपाक शिक्षण क्षेत्रात जगाच्या नकाशाचेर म्हणपाक कशेंच फाटीं उरपाचें ना। आणि तेका लागून प्राधान्य जे आसा ते ह्यान फुडें बी बारीक बारीक विषय भरपूर आसात शिक्षकांचे तांकां जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर सुद्दां इवन जे रिक्रूट करतात ती सुद्दां चुकीची पद्दत आसा। त्याच्या खातीर एक थरर म्हणटा तसो प्रोसिजर गोंय सरकारान हाडपाचो आणि ही जी जीटीईटी जी टेस्ट आसा ती टेस्ट इन फ्युचरान इवन आता भुरग्यांनी आपले ग्रीव्हन्सेस सबमिट केल्याच्या नंतर सरकारान विचार करपाक जाय आनी सरकारान एक कॉन्क्रीट डिसिजन घेवपाक जाय त्या कमिटीन की ती टेस्ट परतून उत्तर गोंयच्या भुरग्यांक उत्तर गोंयान आणि दक्षिण गोंयच्या भुरग्यांक दक्षिण गोंयान ती कंडक्ट करपाची आणि जे भुरगे अपियर जाल्लेले तांकां एक प्रकारचो दिलासो दिवपाचो।